नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता. सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो. पुणे पोटवेंचणुकेचो सोंपलो प्रचार. भाजप, काँग्रेस आणि आप पक्षाची शेंडी आता आसा लोकांच्या हातान. येता ते 9 तारखेक लोक दितले कोणाक कौल. काउंटडाऊनाक जाले सुरवात. पुणे पोटवेंचणुके खातीर काँग्रेसीन प्रचार घेवंक ना गंभीरतायेन. प्रचारा खातीर जाहीर केल्ल्या वळेरेंतलो एकलोय केंद्रीय फुडारी रावंक ना हाजीर. हाचो परिणाम जातलो पोटवेंचणुकेचेर, लोकांक पडला प्रश्न. एमपीच्या सुवातेत आशिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो काडात. उच्च न्यायालयाचे निर्देश. आमदार आमोणकराक केले प्रतिवादी. फुडली सुनावणी 4 मेक. दक्षिण गोंयांत 7 तालुक्यांक वीज पुरवण करपी उपकेंद्रांचे देखरेखीच्या कामां खातीर 12 एप्रिलाक वीज पुरवण आसतली खंडीत. लोकांनी गरजेची जतनाय घेवन करची पर्यायी व्यवस्था. वीज खात्याचे आवाहन. लयराई देवीचे जात्रेच्या तयारीची तालीम म्हणून मॉक ड्रिल जातले. येता ते 18 तारखेक शिरगांवच्या जात्रेच्या तयारीचा आढावा घेतल्या उपरांत जिल्हाधिकारी अंकित यादवान दिली माहिती. आणि बायणा दर्यादेगेर वॉटर स्पोर्ट्साच्या उपकरणांच्या काळान वळख्या मनशांनी केली तोडफोड. जेट स्कीच्या इंजिनात घाली साकर. जाल्यार दुसरी रायड कापली ब्लेडीन. बेगोबेग करची कारवाय आणि बसोवचे सीसीटीव्ही. व्यावसायिकांची मागणी. आता खबरो विस्तारान. फोंडेच्या पोटवेंचणुकेच्या निमाण्या टप्प्यात राजकीय तापमान चड खर जालां. आप पक्षान खर प्रचार करून जैताचो दावो केला. भाजपा मोगो युतीन आपली ताक दाखयल्या. तशेंच मोगो पक्षान काँग्रेसीचेर खर टिका करून रितेश नायकाच्या जैताचेर विश्वास उक्तायला. जाल्यार काँग्रेसीन खर प्रचार करून काँग्रेसीक मत दिवन बदल हाडचे अशें आवाहन केलां. आता जैत कोणाचे जातले हे 9 एप्रिला उपरांतूच कळटले. पळयात. भाजपा मोगो युतीच्या पत्रकार परिषदेत मोगो पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी काँग्रेसीक धारेर धरले. काँग्रेस पक्षाकच हारयतली अशेंय ताणें म्हटले. तशेंच 9 तारखेक रितेश नायकाक मत दिवचे आनी 2027 वर्साय ताका संद दिवची अशेंय मतदारांक आवाहन केला. फोंडेच्या मतदाराकडे या निमतान हात जोडून विनंती करता की मोठ्या प्रचंड बहुमताने तांकां रितेश रवी नायक हे कमळाचो बटन चिड्डून तुमी तांकां जिखून दिवचें आणि बरे उदरगतीच्या हातून भितर रितेशाची जी की स्वप्नां बीन आसा ती पूर्ण करची. काँग्रेसीन सत्ताधारी पक्षाचेर टिका करून फोंड्या मुळाव्या सुविधांचो उणाव आसा हाचेर भर दिलो. शारांत अजूनय जायते प्रस्न आसात ते सोडोवपाची काँग्रेसीक संद दिवची अशेंय महिला काँग्रेसीन पत्रकार परिशदेत म्हटले. तशेंच राहुल गांधीचो हात घटमूट करपा खातीर काँग्रेसीक मत दिवपाचें आवाहन लोकांक केलें. काँग्रेस फोंड्या मतदारसंघ जिखतली असोय विस्वास पक्षान उक्तायला. फोंड्यान आयज बरे रस्ते ना, बरे हॉस्पिटल ना, तुमकां जाय ती सुविधा मेळना, खराब उदक आसा, उदक सुद्दां पिवपाक सारकें जनतेक मेळना. तेन्ना विचार करपाची तुमी गरज आसा. तुमकां परत एकदा कळकळीची विनंती करता की ह्या 9 एप्रिलाक 1 नंबरचो बटन दामून हाताच्या चिन्हाचेर तुमी बटन दामचें आनी डॉक्टर केतन भाटीकाराक हेंकां भरघोस मतांनी विजय करून हाडची गरज आसा. आनी म्हाका खात्री आसा फोंडेकारांनी पयल्ले आसा हे कितें चल्लां तें आनी तांकां विश्वास बसलेलो आसा की हे जे आतां मंत्री हांगा येयल्ले आसात ते फक्त 9 एप्रिल पर्यंत नाटक करपाक येयलात आनी तेच्या फुडें हे कांय जनतेचे प्रश्न हाताळचे ना आनी हांगा दिसचेय ना. अगर हम एक साफ सुरक्षित गोवा नहीं दे पाए तो गोवा के रहने वाले भी रोजगार के लिए तरसेंगे. कौन आएगा ऐसी स्टेट में? मुझे पूरी उम्मीद है पोंडा की जागरूक जनता ये मशाल शुरू करेगी हाथ में लेकर और कांग्रेस नई सरकार बनाने की पहली सीट पोंडा से जीतेगी. मैं समझ सकती हूँ कई तरह के वोटर्स को प्रलोभन दिए गए हैं, बड़े बड़े नेता आकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जनता से मैं कहूँगी बिल्कुल किसी प्रलोभन में मत आइए, आगे बढ़िए और अपने वोट को कास्ट करिए. और डॉक्टर केतन जो आपके बीच में रहे हैं, चाहे कोविड काल हो या आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत हो. कल हम लोग पार्क में प्रचार कर रहे थे तो एक आदमी हमारे पास आया और उसने कहा आज मैं जिंदा हूँ तो डॉक्टर केतन की वजह से, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था. कोई जना हाथ लगा के राजी नहीं था. उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और मैं बड़े प्राउड से कहता हूँ
कि मैं उनकी वजह से जिंदा हूँ। तो ऐसे आपके कैंडिडेट के लिए आप वोट दें, कांग्रेस को मजबूत करें, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करें और एक स्वस्थ साफ सुथरा प्रशासन के लिए कांग्रेस को वोट दें। मतदान जावचे कांय वरां आदीं आम आदमी पक्षान फोंड्यां आपली मोहीम चड खर केल्या। उमेदवार गितेश नायक हाणें लोकांचो तेंको आमचे कडेन आसा आनी जैत आमचे आसतले असो आपलो खर विस्वास उक्तायलो। आतां मतदार कितें थारायतात ते बेगीन स्पश्ट जातले। मजगतीं फोंड्या पोट वेंचणुके खातीर प्रशासन पुरायपणान सज्ज आसा। वेंचणूक सुरळीत आनी पारदर्शक मतदान जावचे हे खातीर गरजेच्यो सगळ्यो तयारी पुराय जाल्यात। 45 मतदान केंद्रां वांगडाच 200 परस चड कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केल्या आनी मतदारांक खाशेली सुविधाय दिल्ल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली। So all the arrangements for the Ponda by-election have been done. Today we had the third randomization of the polling personnel. So that was done, and the confidential list has been shared with the ARO, which will be open tomorrow in the dispatch center, which is located in the Mamladar office. So we have 45 polling stations. More than 200 polling personnel are deputed. All the polling stations are also ready. AMF facilities has been checked. Tomorrow again there will be one more round of inspection, and because of summer we are arranging the waiting area, we are putting benches also, and drinking water facility will also be arranged. Now for those voters who want like for elderly voters and all who want vehicle arrangement, that is also being tied up. So e-rickshaws will be there to help the people to come to the polling station. If anybody needs that assistance, they can reach out to their BLO. Similarly, this time Commission has asked us to ensure that there is a mobile deposit facility also, so that people need not deposit their mobile at random places when they enter the polling station. So that is also taken care. Counting center also inspection was done by the observer. That is also ready. It is in the Navelim Indoor Stadium. So basically, counting center is the same place where we would be having the strong room. Already police deployment is there, and round the clock magistrate and other teams will also be there. Seizures and enforcement drives are also going on. Today 6 p.m. onwards, there would be from 6 p.m. onwards only door-to-door campaign will be permitted, and other restrictions around the polling stations will also start from today onwards. So yeah, that's the arrangement. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार। फोंड्या पोट वेंचणुके खातीर फक्त 21 दीस उरिल्ल्यान सगळ्या पक्षांनी प्रचाराची नेटान समाप्ती केली। भाजपान व्हडल्यो सभा आयोजीत करून आपली ताकद दाखयली, जाल्यार आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारा खातीर केजरीवालान प्रचार केलो। मात काँग्रेसीच्या प्रचारात ज्येष्ठ फुडारी नाशिल्ल्यान तांच्यांनी ही पोट वेंचणूक गंभीरतायेन घेवंक नाशिल्ल्याचें दिश्टी पडलां। पळयात। फोंड्या पोट वेंचणुके खातीर फक्त 21 दीस उरला। बिरेस्तारा ही पोट वेंचणूक जावपाची आसा। ह्याच फाटभुंयेर फाटल्या सुमार 15 दिसांच्यान भाजप, काँग्रेस आनी आप पक्ष आपापल्या तरेन प्रचार करतात। सगळ्यांच्या प्रचाराचेर नदर मारली जाल्यार भाजपान आपलो प्रचार नेटान केलो। सोमारा तांची फोंड्या बस स्टँडाचेर प्रचाराची जाहीर सभा जाली। ह्या सभेक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हजर आशिल्ले, तशेंच मंत्री, आमदार, हेर फुडारी, कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले। आपाचो उमेदवार गितेश नायकाचो प्रचार पळयलो जाल्यार ताच्या प्रचारा खातीर आपाचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गोंयांत आयिल्लो। तांणी उमेदवार गितेश नायका खातीर प्रचार लेगीत केले। मात आतां काँग्रेसीचो प्रचार पळयलो जाल्यार वेगळेच गत पळोवपाक मेळटा। प्रचारा खातीर काँग्रेसीन ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची वळेरी जाहीर केली। तातूंत वट्ट 34 जाणांची नांवां आशिल्ली। सिद्धरामय्या, DK शिवकुमार, रेवनाथ रेड्डी, अशोक गेहलोत आनी हेर काँग्रेसीचे केंद्रीय तशेंच गोंयच्या फुडाऱ्यांचो ह्या वळेरेंत आस्पाव आशिल्लो। मात प्रत्यक्षात पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेसीचो उमेदवार केतन भाटीकाराच्या प्रचाराक एकूय केंद्रीय फुडारी हजर रावंक ना। इतलेंच न्हय, केतनाच्या प्रचाराक गिरीशूय दिश्टीक पडना। हाचे वयल्यान सिद्ध जाता की काँग्रेसीन ही पोट वेंचणूक गंभीरतायेन घेवना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या सुवातेत उभारिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो काडपाचे निर्देश उच्च न्यायालयान दिल्या. या प्रकरणात न्यायालयान संबंधितांक नोटीस धाडून सुनावणी निश्चित केल्या. या याचिकेच्या अनुषंगान आमदार संकल्प मोणकार हांका प्रतिवादी केले. तांकां न्यायालयान नोटीस धाडल्या. प्रकरणातल्यो सगळ्यो बाजू आयकून घेवपा खातीर न्यायालयान फुडली सुनावणी 4 मेक दवरल्या. मजगतीं फुडले सुनावणीत ह्या प्रकरणाक कसले वळण येतले हाचे कडेन सगळ्यांचे लक्ष लागून आसा. वास्को हांगासर हेडलँड सडा MPA वाठारात छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो जो पुतळो उबारिल्लो शिव जयंती दिसा तो काडपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान आयज दिलेले आसा. त्याच बरोबर ह्या उक्तावण दिसा आमदार संकल्प आमोणकर थंय हजर आशिल्लो आनी त्यांच्यांनी ह्या पुतळ्याचे उक्तावण केल्ले. ताका लागून तांकां सुद्दां मुंबय उच्च न्यायालयान नोटीस जारी केलेली आसा. 17 फेब्रुवारी ह्या दिसा MPA वाठारात हो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यो. त्या उपरांत MPAन पुलिशेक, म्युनिसिपालिटीक आनी त्याच बरोबर हेर अधिकाऱ्यांक लेटर केल्लेले, कंप्लेंट केलेली. मात्र तांच्यांनी दखल घेवंक नाशिल्ल्या कारणान तांच्यांनी मुंबय उच्च न्यायालयान धांव घेतली आनी याचिका दाखल केली. ताचेर हो निवाडो दिलेलो आसा. ताका लागून सध्या पुलिशेच्या सुरक्षे खाला हो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो जो आसा तो हालोवपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान दिलेले आसा MPAक. ताका लागूनच छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो पुतळो काडपाक लायिल्ल्या ह्या कारणां वयल्यान सध्या स्थानिकां मदीं तशेंच राजकीय वातावरण तीव्र जावपाची शक्यताय उप्रासपाक शकता. पळयत रावात गोमंतक TV. दक्षिण गोंयांत 7 तालुक्यांक वीज पुरवण करपी 220 kV आणि 110 kV उपकेंद्रांच्या देखरेखी खातीर 12 एप्रिलाक वीज पुरवण खंडीत करतले. सकाळी 7 ते सांजेच्या 4 वरांचेर वसुकी वीज शटडावन करतले. ह्या काळात साश्टी, काणकोण, सांगे, केपें, मुरगांव, धारबांदोड्या आनी फोंड्या तालुक्यांतल्या कांय वाठारांनी वीज पुरवण खंडीत आसतली. ते खातीर लोकांनी गरजेची जतनाय घेवची आनी पर्यायी व्यवस्था करची अशें आवाहन वीज खात्यान केलां. आमचे न्ही एन्युअल शटडावन 12 एप्रिलाक आमी डिक्लेअर केला सकाळी 7 ते 4 पर्यंत. हातूंत आमचे जी मेजर सबस्टेशन्स आसा EHV म्हणजे एक्स्ट्रा हाय वोल्टेज घेता ते 220 kV ते आमची एक शेल्डें, दुसरें आसा कुंकळे, ही 2 घेतले आनी तिसरें आमचें 110 kV स्टेशन वेर्ना. सो ही तिनय स्टेशनां ते दीस बंद आसतले आनी तिनय कडेन आमचें मेंटेनन्स काम चालू आसतलें. त्यामुळे एंटायर साऊथ गोवा आणि साऊथ गोवा म्हणजे शेल्डें म्हणजे हो कुशावती जिल्लो आणि दक्षिण जिल्लो तेतुंतली हे जे तालुके आसा शेल्डें म्हणजे सांगे, केपें एरिया, काणकोण एरिया, मुर्मुगांव ही सगळी एरिया सप्लाय आसना सकाळचें. आमचें काम आसा मेन शेल्डें सबस्टेशनाचेर. थंय आमची इनकमींग सप्लाय आमकां कर्नाटका म्हणजे आंबेवाडीच्यान येता त्या लायनीचेर आनी थंयचे इनकमींग जे पळय इक्विपमेंट आसा ताजेर आमकां काम करपाचें आसा. मेजर आमचे 2 220चे EB स्विच आमकां नवे घालपाचे. आतां तें काम करता जाल्यार हो टोटल शटडावन घेतले शिवाय काम करूंक मेळना. दुसरी आमचे जे थंय जवळ जवळ 250 सुमार आयझोलेटर आसा, इन्सुलेटर आसा आयझोलेटराचे. त्या भायर आमचे थंय सर्किट ब्रेकर्स आसा. म्हणजे जे जे इक्विपमेंट्स आसा ते सगळ्यांचे ग्रीजिंग करपाचें, ऑयलिंग करपाचें, खंय जंपर गेले जाल्यार नवे घालपाचे आणि खंय कितें रस्टिंग आयलां तें काडपाचें आनी जे कितें प्रॉब्लेम आसा समज डिफेक्ट आसा इक्विपमेंटाक ते रिपेर करपाचें. हें आमचें काम थंय 220 kV शेल्डें सबस्टेशनाचेर. बरोबर आमच्या कुंकळे सबस्टेशनाचेर आमचें सिमिलर काम 220 kV स्टेशनाचेर जातलें. आणि आमचे 110 kV जे वेर्ना सबस्टेशन आसा थंय आमचे 2 नवे ट्रान्सफॉर्मर चालू करपाचे आसा 63 MV. आतां त्या खातीर जो आमकां बस कनेक्ट करपाक जाय 110 kV ताका बस कनेक्ट करपाक जाय त्या खातीर आमकां शटडावन हेंय काम आमी बरोबरच त्या दिसा घेतले. त्यामुळे ज्या ज्या आमच्या ह्या तिनय EHV सबस्टेशना कडल्यान जी सप्लाय आमच्या 33 kV स्टेशनाक वता जवळ जवळ 22 आमची सबस्टेशनां आसा 33 kV त्या सगळे 33 kV स्टेशनाक सप्लाय आसची ना. आणि त्या फुडें तांकां असोसिएटेड जे 11 kV आणि LT ट्रान्सफॉर्मर तांकांय सप्लाय आसची. लयराई देवीचे जात्रेच्या तयारीची तालीम म्हणून येता ते 18 तारखेक शिरगांव मॉक ड्रिल करतले अशें उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी स्पश्ट केलां. जिल्लोधिकाऱ्यान मंगळारा शिरगांवच्या जात्रेच्या तयारीचो आढावो घेतलो. 21 एप्रिलाक लयराई देवीची जात्रा जातली.
लयराई देवीची जात्रा लागी पाविल्ल्यान सध्या शिरगांवा जात्रेची तयारी नेटान सुरू आसा. मंगळारा उत्तर गोंयचे उपजिल्लोधिकारी अंकित यादव हांणी हेर प्रशासकीय अधिकाऱ्यां सयत शिरगांवा वचून तयारीची पळोवणी करून आढावो घेतलो. उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, पुलीस अधीक्षक, उप अधीक्षका सयत भलायकी आनी हेर वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांचे अधिकारी आनी देवस्थान समितीचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर आनी हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. तशेंच शिरगांवचे सरपंच आनी हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. जी कामां उरल्यात ती बेगीन पुराय करात असो निर्देश लेगीत जिल्लोधिकाऱ्यान संबंधितांक दिला. पानी पीना है या कुछ खाना है तो अपना जाए वहाँ पे खाए पिए और दर्शन करें या जो भी आगे जाए वहाँ पे रुकने का इकट्ठा होने का कोई फायदा नहीं. अभी आप बताओ कि क्या मैंने हमने जो देखा है कि वो लेवल करें वो रहा ठीक है उसको लेवल करने के ठीक है जो बाउंड्री वो करने के लिए जो कली है वहाँ पे लाइट लगाने के लिए नीचे की तरफ ऊपर और नीचे दो है आता 21 तारखेर जात्रा येयलेल्या कारणान आज आमचो कलेक्टर साहेब येयल्लो, त्याच्या वांगडा SP येयल्लो, टास्क फोर्स जाल्लो, पंचायत जाल्ली. तेंच्यांनी एक नियाळ घेवपाक जाय म्हणून जात्रेची तयारी कशी चल्ल्या ती इन्स्पेक्शन करून येयल्लो. सो तेंच्यांनी तडेर येयलें, तडेर तांकां सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें. लायटी पयली तेंच्यांनी, PA सिस्टम कसो आतां पयला सगळ्या पयल्यान ते सॅटिस्फाय आहा. तेंच्या वांगडा पंचायत आसली, देवस्थान कमिटी आसली. आतां तांकां लागून सगळ्या ग्रावंड फील्ड वर्क कसो जातलो त्या दिसा जात्रेच्या दिसा कसो तांकां एक नियाळ करपाचो पयलीं एक प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाचे आनी ताका लागून 18 तारखेक एक मॉक ड्रील दवरल्या. तेतून सगळे येतले, टास्क फोर्स येतलो, देवस्थान कमिटी आनी थोडे भुरगे आसतले आमचे 2 लोक ते आसतले ते दिवस आनी ते एक मॉक ड्रील दवरतले. पुलीस डिपार्टमेंट आसतलो एक मॉक ड्रील दवरतले की कशे भाशेन जात्रे गर्दी जावन कशें आमी हँडल करतले बरे भाशेन. ते तेंचे नियाळ घेवचे म्हणून 18 तारखेक रातचे 8:30 एक मॉक ड्रील दवरपाक तेंच्यान दर्शे हांगा करपाचें थरयलां. आणि बाकी स्टॉला बद्दल कितें सांगलां? आतां देवळा फाटल्यान तांकां स्टॉल हांगा रस्त्यार एकूच हाडचे ना, एकूय बी हाडचे ना. देवळा फाटल्यान तेंच्यान 15 आयडेंटिफाय केले, 15 आनी व्हडा कडेन वयर फाटल्यान सारकी 9 केले. की तेंचें परमिशन अजून येवंक ना कलेक्टराचें कितें करपाचें तें येतलें आतां थोडे दिसांनी. पूण म्हाका दिसता ही जागा PWD मार्क करतले. PWD मार्क करून दितले. बाकी तयारी कशी जाल्ली सध्या? तयारी सारी 100% जाल्या गव्हर्मेंटाची. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बायणा दर्यादेगेर वॉटर स्पोर्ट्साच्या उपकरणांचे एका अनवळख्या मनशांनी तोडफोड केल्ल्याची धक्कादायक घडणूक उक्ताडार आयल्या. जेट स्कीच्या इंजिनात साखर घाली जाल्यार दुसरी रायड ब्लेडीन कापल्या. अशा तरेन ह्या वॉटर स्पोर्ट्स उपकरणांचे बरेच लुकसाण जाल्ल्यान वेवसायिकांनी खंत उक्तायल्या. देखून फुडाराक अशी घडणूक घडची न्हय म्हणून CCTV कॅमेरा बसोवपाची मागणी तांणी केल्या. टोटल वॉटर स्पोर्ट्साचो इक्विपमेंट जर घेतलो जाल्यार 1,20-25 लाख सुमार पडटा. करोडा वयर कितें जेटस्की येता, पॅरासेलिंग बोट येता, बंपर, बनाना हे सगळे एक सेट येता आनी हितून वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी 5 रायड दिता आनी हे इन्वेस्टमेंट करता जाल्यार 1 crore 1 CR आनी 125 अशें जाता पळोवपाक गेल्यार. पूण जेटस्कीकूच म्हाका जेटस्कीकूच 25 लाख सुमार आतां सद्या नवी जेटस्की घेयस जाल्यार 25 लाख सुमार ताका खर्च. पूण हे अशें जावप म्हटल्यार एक वायट गजाली, कित्याक आनी धंदो आनी करपाचो उरला हांगा. अशें जाल्यार अशें जर हे राग काडटा जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता, कित्याक आज हांगा बिचार आज काल एक राती एक इन्सिडंट जालो. हांगा हें जेटस्कीन हें बी घातलें, ऑयल बी साखर घातली, बंपर फोडलो. हांगा कितें तरी एक CCTV कॅमेरा घालचे, कितें तरी हें करचें. कित्याक आज CCTV इतली गरजेची हांगा, कित्याक हांगा टुरिस्टांचे सुद्दां केन्ना बॅगां पर्शी बिर्शी जेन्ना शेणले जाल्यार ते मागीर हांगा येता, आमकां कंप्लेनी येता. ताका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता CCTV कॅमेरा आमकां सारकी हांगा बायणा बिचार सारकी गरजेची आहा. ते जाता इतले बेगीन हे करचें, कित्याक टुरिस्टूय वाडलेले हांगा. आतां 2017 पयली बोट हांगा बायणा स्टार्ट केल्ली, तेच्या नंतर टुरिस्ट वाडत गेले. आज दिसाक 5,000 हजार सुमार दिसाक टुरिस्ट येता हांगा. ते टुरिस्ट जाल्यार कितें नॉर्थाकसून येता, बोटीनसून येता. पूण हांव ते म्हाका शिवरा वरसूनय येयल्लेले. शिवरा वरसून कित्याक येना, कित्याक ते सगळे जेन्ना वास्को एक ट्रेन येता ते सगळे टुरिस्ट नॉर्थाक वयता. नॉर्थाकसून मागीर बोटीनसून ते निर्ला बिर्ला बोटीनसून ते हांगा आयलंड ट्रिपीक येता आनी तेन्ना आयलंड ट्रिपाकसून हांगा मागीर शिवराचेर जेटस्की बनाना बंपर ड्रायव करपाक शिवराचेर येता. तितलो ते पूण वयरसून कोण गेस्ट येना, म्हणजे शिवरा वरसून गेस्ट कोण येना. ते बायणा बिचार शिवरा वरसून गेस्ट येवपा लागून ती मातशी फॅसिलिटी जाता इतली करची. आतां संकल्पान हें घेतलात, मुवमेंट केलाच हें करपाचें.
प्लस त्याच्या बरोबर CCTV कॅमेरा मातशे हांगा गरजेचे सारखे अत्यंत गरजेचे घालचे मातशे गव्हर्मेंटाकडे माझी मागणी आहे. काणकोण नगरपालिकेच्या वॉर्ड पुनर्रचने खातीर परतून एक फावट वाद सुरू जाला. जायत्या मतदारांची नावां चुकीच्या वॉर्डात घाल्यात जाल्यार कांय मतदारांची नावां मतदार वळेरेंत नाशिल्लीं असो आरोप करून नागरिकांनी उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन लेखी कागाळ केल्या. ह्या प्रकरणात नगरसेवक शुभम कोमरपंतान गंभीर आरोप करून न्याय मेळूंक ना जाल्यार परतून न्यायालयात वचपाची शिटकावणी दिल्या. काणकोण नगरपालिकेच्या वॉर्डाची पुनर्रचना करतना जायत्यो अनियमितताय घडल्या असो आरोप नागरिकांनी केला. काय मतदाराची नावां दुसऱ्या वॉर्डात घालून गोंधळ झाला जाल्यार कांय जाणांची नावां मतदार वळेरींत आयलीच नात अशी कागाळ आसा. हे फाटभुंयेर नागरिकांनी उपजिल्हाधिकाऱ्याकडे वचून लेखी निवेदन सादर केल्ले. हाच्या आदी या प्रकरणात नगरसेवक शुभम कोमरपंत न्यायालयात गेल्ले. उपरांत संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्याची बदली केली, पण तो अधिकारी मनमानीपणान वागला आणि न्यायालयाचो अवमान केला असो आरोप कोमरपंतान केला. नव्यान नेमिल्ल्या उपजिल्हाधिकाऱ्याकडे न्याय मेळना जाल्यार परतून न्यायालयात वतलो अशी शिटकावणी दिल्या. या वेळार आदलो नगराध्यक्ष राजेंद्र देसाई, संतोष गांवकर आणि हेर नागरिकांनी आपली नावां चुकीच्या वाड्यार नोंद जाल्यात अशी कागाळ केल्या. डिलिमिटेशन तुगेलो 2021 जाल्लें, लास्ट इलेक्शन 5 वर्सां जाल्लें, ते कोणी आमी केल्लें, त्या सरकारान केल्लें. जाल्यार 5-5 वर्सांनी तुमी परत करपाची गरज कितें आहा? हेजी 9 तारखेर हियरींग आसा, आमकां ऑनरेबल डेप्युटी कलेक्टरान हियरींग दवरला. तेजेर हांव कितें निकाल येता तो पळयतलो. तेज नंतर हांव तुगेलो कोर्टान हें जातलो की तुमचो हिंगा आमकां स्टेटमेंट जो इलेक्शन कमिशनान जो कोर्टान दिल्लो की आमी ताका खंयच्या प्रोसेसान घेवच ना म्हणून, तो तेणी तुगेलो उल्लंघन केल्लो आसा आनी तेजेर एक्शन जावपाक जाय. आनी ह्या फावटी हांव डिमांड करतलो तेजेर एक्शन घेवपाक, कित्याक हो प्रोसेस आतां तो केला तो क्लियरली दाखोवन जाय फटींगपण म्हणून. कन्सर्न डेप्युटी कलेक्टर तेजी सायन आहा, तेणी आतां फिजिकल बाउंड्रीज चेंज केला तेजेर सायन आहा. मेळून एप्लिकेशन दिला तेणी सांगला हो जो ड्राफ्ट आहा हो फक्त ड्राफ्ट आहा. सजेशन तुजें ऑब्जेक्शन तुमी दवरपाक जाता आनी आमी 9 तारखेर मागीर हियरींग घेतले, तेजेर मागीर तुगेलें एक्शन घेतले. आमचो न्यू कलेक्टर आयले काय मुद्दम ही लोकांली मागणी लागून धाडला आसा आनी हे लोकांली मागणी तेणी मानून घेवची आनी न्याय दिवचो अशें आमची हें आसा. हांव जे नगराध्यक्ष आसा त्या सनाद म्हणल्यार त्या वार्डां वोटींग करीत आयला आनी ह्याच टायमार आमगे 3 घर काडले आनी दुसरी वार्डां घातली. कितें कारण कितें की आमी बाबा एक वोटरा एक कावन्सिलरा बरोबर आसा ते वोट करतले हें सारकें कळटा डिटेल. नगरसेवक तो बिल नगरसेवक तेणी जो विशय घेयला तो विशय बरोबर आसता गेलो आनी तेजे बरोबर हांव आसा. जे मतां काडली म्हणटा ते केल्ल्यांक तें एक घर म्हणजे जे घर भाग तेकोन आसा सुधाकर देसाय म्हणून, त्या घराची सुधाकर देसाय मत काडलें आनी तारीर घायलें. हें सोदतां सापडलें नाजाल्यार कळनासलें तें सगळें घर नंबर आनी ते गौरवान आमगे पळयलें. ही सुद्दां वायट गोश्टूच. केल्ल्यांतलें मत काडप आनी तें मत आपणाक पडचें जावन म्हणप आनी तें तारीर घालप हो सुद्दां अन्याय लोकांचेर. आनी हेजी हें ऑलरेडी तेणें कंप्लेन दिल्ली आहा आनी माननीय डेप्युटी कलेक्टर तें सारकें करतलो अशें हांव गृहीत धरता. थिंगाच रावपाचें आमकां दुसरी कडेन म्हणजे पयलीं तेंच आमकां जाय आनी दुसरें आमकां कोणाक खंय नाका. हांव आतां 50 वर्सां जालीं पाटण्या वार्डाक हांव 8-7 नंबरां वोटींग करतालो आनी गेले खेपे 8 नंबरां वोटींग केला आनी आतां आमकां काडून 10 नंबरां घातला. हें आमकां कित्याक घातलां? आमी कितें केलां म्हणून? आज आमी 74 वर्सांची आमी कितें आमी आतां सिनियर सिटीजन आमी पावड्या कितें वचपाचें? गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत. नोकरेचो हायस दाखोवन फटवणूक जाल्या. बोटीचेर नोकरी मेळोवन दिवपाच्या नांवान दक्षिणेत कांय लोकांकडल्यान लाखांनी पयशे लुटिल्ल्याचें प्रकरण उक्ताडार आयलां. बळी पडपी लोकांनी थेट पुलिसांकडेन पाविल्ल्यान ही बातमी मुखार आयल्या. पळयात पुराय बातमी. बोटीर नोकऱ्यांच्या लोभान फटोवपी सुमार 10 ते 15 लोकांनी मंगळारा दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक संतोष देसाय हांकां मेळ्ळे. समाज वावुरपी फिडोल परेरा आनी सावियो गोयस हाच्या हजेरेत बळी पडपी लोकांनी आपले दुःख उक्तायले. एका बनावट एजंटान नोकरीच्या नांवाखाला तांचे कडल्यान लाखांनी पयशे लुटिल्ल्याचो आरोप तांच्यांनी केला. ह्या वेळार पुलीस अधीक्षकान ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्या आनी संबंधित एजंटाक चौकशी खातीर आपयतले अशें समाज वावुरप्यांनी सांगले. तशेंच आजून कागाळ करूंक नाशिल्ल्या सगळ्या बळीक मुखार येवन कागाळ दाखल करपाचें आवाहन केलां. तशेंच अशें बनावट एजंट एक्सपोज करप गरजेचें अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. सध्या ह्या प्रकरणाक लागून वाठारांत बोवाळ निर्माण जाला आनी फुडले कारवायेचेर लक्ष केंद्रीत आसा. की त्या एजंटाक कॉन्टेक्ट कराय
आतां तांकां जाय जाल्यार म्हूण ते एजंटा कॉन्टेक्ट करून ती गेल्ली. आतां एक सांगाय, आतां ती तर खूद गेली आनी तेगे आनी हेंगे तर कांय ना जाल्यार तेणे आपण जी पे अमावंट कित्या लागून घेयलो ते 500 रुपया जावं ते अमावंट कितें म्हूण घेयलो तेणे आपणागे एकावंटाक 10,000 जावं 15,000 जावं 2,000 जावं ते गेले जी पे कितें म्हूण घेयलो. हिंग 10,000 गेले, हिंग 20,000 गेले, हिंग 12,000 गेले, हिंग 2,500 गेले, हिंग 2,000 गेले, कितें म्हूण घेयलो. शी इज नॉट इन टू दीस. आतां हेमी कोण साई ओम साई कितें म्हणून एसोसिएशनान वय तेंकोडे सोन ऑलमोस्ट 3.5 लाख गेले, कोणाको 1.5 लाख गेले अँड दिस आर ऑल हर कॉन्टॅक्ट्स हेजे एकावंटाचे पयशे घाले म्हूण. सो हितून तेणे कॉन्टॅक्ट दिता ते अकाउंट दिता आनी ही पयशे घाताय. सो एश कोण बली पडपा जायना आमगे गोंयच्या युथान कितें आयज तेंक गोळा हाल आनी कोणा गोडत. सो दीस इज एन अवेरनस दॅट वी आर डुईंग. हाल तेंगे पाड्यांगे पयशे मेळत ना मेळत मेळपाक कायदो. टुमॉरो द लॉ अँड ऑर्डर शूड नॉट कॉलेप्स लायक दॅट. आयज जे भुरगे व्हडले तांड्यांनी पडल्या म्हूण. सो आतां जे भशेन आमचे फ्रिडॉल बाईन सांगला न्हू ते जेनिफर लॉपीज काय नको हो ते कोण ऐश्वर्या राय म्हूण. म्हाकाय दिसना ते ऐश्वर्या आनी जेनिफर लॉपीज म्हूण. म्हाका दिसता ते गोंयचे एक लेखता म्हूण रस्त्या वयले भोंवता ते गू खावपाक भोंवता ते हे भुरग्यांचे. आतां ते म्हणटा न्हू कितें आहा काय म्हणून आमकडे प्रूफ आमकडे व्हिडिओ आहा ते कॅश मेजता ते. पूण जेन्ना तो टायम येता तेन्ना तो व्हिडिओ तुमकां दितलो. सद्याक तो व्हिडिओ दिना. हे सगळ्या भुरग्यां कडेन तो व्हिडिओ आहा ते बसून कॅश घेता ते. आतां तेणे स्टेटमेंट करचो त्या गटसा जाल्यार तेणी येवचें रस्त्यार की आपूण हे हितून ना आनी आपूण हे हितून केन्नाच आसचेंय ना म्हूण. फोटींग म्हणाचं स्टेटमेंट करूनी म्हूण. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरंग प्रभू मलकणीकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.